नमस्कार. मेगेल नाव सी ए सुमंत नारायण भट. आज विश्व कोंकणी केंद्राच्या सी ए साधक मंडळ एका प्रोग्रामांत तुमकां पूरा जनांक हांव स्वागत करता. सी ए एग्जाम्स देशाच्या अत्यंत प्रतिष्ठित जावन आशिल्ल्या एग्जामांत एक आसा. तसले एक एग्जामांत सफल जावन आज आमगेल स्टुडियंट श्री शणै उपस्थित आसाची हांकां हृतपूर्वक जावन स्वागत करता. हांगेल्या सी ए जर्नींत आमी एक डिटेल जावन उल्लोच फुडें हांगेले किरुपरिचय दिवच्याक हांव इच्छा पावता. हांगेल नांव पदव श्री शणै. हांणी मंगळूरच्या कोडिकलाच निवासी. हांणी पदव सुरेंद्रनाथ शणै आनी निर्मला शणै दंपतीलो धाकलो जाल्लो. हांकां एक मालगड आक्का श्रिया शणै. हांणी हांगेला स्कुलींग कॅनरा हाय स्कूल CBSEन केलेलो आसा. तशी हांगेल पदवी पूर्व हांणी कॅनरा PU कॉलेजान केलेलो आसा. हांगेला आर्टिकलशिप M जगन्नाथ कामत अँड कोंत केलेलो आसा. हांगेल एक्स्ट्रा करिक्युलरा ಬಗ್ಗೆ उल्लोच जाल्यार हांकां गेमिंग आनी मार्शल आर्ट्स बारी मन आसा. हांगेल अचिवमेंट्सा ಬಗ್ಗೆ उल्लोच जाल्यार हांणी डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे कॉम्पिटिशनांत सिल्वर मेडलिस्ट. श्रीश तुमकां उपास एकपंत ह्या कार्यक्रमांत हांव हृतपूर्वक जावन स्वागत करता. सगळ्यांक नमस्कार. CA फायनल पास आउट एक क्षण इज अ व्हेरी स्पेशल मुमेंट इन एवरी स्टुडंट्स लायफ. म्हाका मेगेल उलगास आसा. हांव जीवनभर ता एक क्षण हांव एक विसरना. तशी तुमगेले एक CA पास जाल्लेले एक मुमेंट ता एक एक्सपिरियन्स आमगेले एक वीक्षक आउट शेअर करता म्हणून हांव विनंती करता. हांव म्हगेल रिजल्ट आज ताई पळयलो ना. हांव कितले अटेम्प्ट बरयलो आसा जाल्यार एक पटी हांव म्हगेल रिजल्ट पळयलो ना. हांव केन्नाय म्हगेला हांव ಸ್ವಲ್ಪ म्हगेल पशी देवाल चड करता. तशी अन्नान पळयला रिजल्ट पास जावचे चान्सेस चड आसा म्हणून हांव म्हगेला अन्नाक रिजल्ट पळोवचें सांगचें. म्हगेला अन्नान रिजल्ट पळयला हांव आयकल पास जालें म्हणून खुशी जालें. फर्स्ट हांव वचून देवाक थँक्स म्हणलें. त्या सोडून मागीर विंगड कसले स्पेशल म्हणून म्हाका म्हळ्यार मस्त खुशी जाय न्ही. म्हळ्यार म्हगेला फर्स्ट अटेम्प्टार पास जालें न्ही हांव. आनी हांव मस्त एक नेगेटीव मनुष्य. नेगेटीव म्हळ्यार म्हाका म्हगेलें एक्सपेक्टेशन हांव कितले भितर पास जाता तें जाय न्ही म्हणून जाल्यार हांव मस्त सेलिब्रेट करचें मुडार आसना. तशी आराम म्हळ्यार पास जाल्यार खुशी जालें. एक पटी आराम जालें. तुम्ही खंडपट एक पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी तुमगेले एक तशी CA पास जाल्ल्या म्हणून ते एक तशी हांव म्हणलेले प्रकार दॅट्स अ व्हेरी स्पेशल मुमेंट इन एवरी स्टुडंट्स लायफ. तशें म्हणयत आमी. तशें CA पास जाल्ल्या म्हणून कळतर तुमकां एक तुमगेले एंटायर एकाडेमीक जर्नी ना एक फ्लॅशबॅक जावन आसता. आतां तशी तुमी एक CA जर्नी तुमी कशी आयलेले हांतू कसं तुमकां इन्स्पिरेशन आशिल्ला टू परस्यू CA तुमगेले ऑब्स्टॅकल्स कशें फेस जाला ता एक तुमी एक ब्रीफ जावन एक सांगचे जाल्यार एक. ओके. सो 9th तांतू हांव म्हळ्यार कितले की एग्जाम संसना मठाचे एग्जाम आनी आशिल्लो हांव CBSEन शिकिल्लो. CBSE करिक्युलम अंडर थंय हांव अट्टर फेलियर आशिल्लो. तशी 10th तांतू एक ಸ್ವಲ್ಪ वैकी नाही शिकू स्टार्ट केलेलें. तेदनाची म्हगेल्या अन्नान आनी म्हगेल्या नरेश शणै मम्मान सांगलें तूं इंजिनियरींग केल्यार आमकां दिसचें तूं मुखारी मस्त दुरवचें ना. तशी तूं कॉमर्स घेवन CA करचें लायक म्हणून तांणी सांगिल्लें की हांव CA भितर आयिल्लो. म्हाका CAचें कसलेंय गुर्त नाशिल्लें. CA कसला तो कसं काम करता कसलाचेची नॉलेज नाशिल्लें. जाल्यार हांव तांणी सांगिल्लें तांगेल नंबिकेर हांव ह्या कोर्सा भितर पांय दवरलें आनी म्हाका आज हांव हांगास आनी ताजे खातीर हांव तांकां मस्त थँकफूल आसा. तांणी म्हणटा न्हू आनम कसं आटयता त्या चेडा लायक जावच बर जाव का म्हणून आटयताची. तुमगेले केसार एक तुम्ही एक लाईव्ह एक्झाम्पल म्हणत म्हळ्यार आनमान एक मनार तुम्ही एक CA आयलेले आज तुम्ही एक पास जावन बैसून वचची. आतां एक CA प्रिपरेशन म्हणल्यार इट्स अ व्हेरी हार्ड अकॅडमीक एक जर्नी म्हणत आमी. तशीची विंगड विंगड जन तंगेले एक नमुनार एक शिकताची तंगेले एक टेलर मेड प्रिपरेशन ह्या मेथड्स आसता. तुमी एक तुमगेले कशें एक प्रिपरेशन आशिल्ला इन युअर एंटायर CA जर्नी ता एक तुमी एक कशें सांगतात तुमगेले का. हांव एक 2 लायनां सांगीत म्हळ्यार प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स पुरो हांव कशें केलेलें कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग घेतलें आनी आशिल्ले पुरो कॉन्सेप्ट्साचे हांव एक सना म्हणटा एक रफ चार्ट करता आशिल्लो आनी मुखार चार्ट करचें मुखार वचचें आनी आनीक एक कसं प्रॅक्टिकल स्टडी म्हणटना प्रॅक्टिकली समज सॉल्व करून अभ्यास आसता. तशी समज हांव चड ते सॉल्व करता आशिल्लो. थियरी म्हणटना थियरीचे एक गेम विंगड थियरीन तूं ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಟಿಕಲ್ಚರ್ गती चड आसा ಸ್ವಲ್ಪ कीवर्ड्स आनी पुरा तुमी त्या बुकांत कशी आसा तशीची तुमी एग्जामांत प्रेजेंट करका. प्रेजेंटेशन हँडरायटींग आनी पुरा कशी हँडरायटींग लायक करका. तसं पुरा चॅलेंजीस थियरीक कसं आशिल्ल्या त्या थियरीक समजावन हांव
प्रिपरेशन केलेलं. आता कोड्याला तूं मस्त नावादीक कोचिंग इन्स्टिट्यूट आसाची आता ऑनलायन कोचिंग आसो खंडपटे आमगेल्या CA कोचिंग इंडस्ट्री खंडपटे डेव्हलप जाला हाजी प्रति लेवलाक विंगड जावन सब्जेक्ट वायज कोर्सेस तुमकां टेस्ट सिरीज आसा तुमकां जी एग्जाम मेंटरशिप आसा तुम्ही असल खंयचे एक फॅसिलिटी घेतील जो आसा की एट एनी लेवल ऑफ युअर CA जर्नी. हांव फर्स्ट CA येतना CAच्या येतना हांव बरयतना एंट्रन्स एग्जाम आशिल्ले कॉमन प्रोफिशियन्सी टेस्ट CBT. त्या कोर्स करतना हांव KVC अकॅडमी किरण वसंत सराले अंडर शिकवण केलेले. तांगेल निमित्त म्हाका म्हगेल्या अकाउंटिंगांतू जो मॅथ्सांतू म्हगेल बेसिक्स भारी लायक जालेले. आनी हांव PUCंत कोचिंग घेतना हांव ज्योतिर्मया कोचिंग क्लासेसाचे किणी सर म्हूण आसा सकळागुर्त आसा तांगेले कोंकणी कम्युनिटींतू. तांगेल अंडर मॅथ्स केलेले तांगेल अंडर डिफरन्सिएशन इंटिग्रेशन पुरा समूह म्हाका नॉलेज आशिल्लें. तशीच CA इंटर म्हणटना हांव CBT केलेले KVC अकॅडमी तांगेलेची KVC अकॅडमी तांगेले इंटर कोर्स आशिल्ला. आनी KV सराले न्ही KV सरा ಒಟ್ಟು म्हाका एक विंगडे एक कनेक्शन आशिल्लें तांगेल ಒಟ್ಟು तांणी म्हगेल बेसिक्स आनी स्ट्रॉंग केलेला. सो हांव इंटर इथे केलेले म्हाका लायक जालें इंटर फर्स्ट अटेम्प्टारी जाल्लें. फायनलाक हांव कसले नमना कोर्स आनी घेनी हांव ऑनलायन केलें चढते ऑनलायन केलेले आनी गायडन्साक वापस एक किरण वसंत सराले गायडन्स घेतिला. आनी म्हाका आर्टिकलशिपांतू M जगन्नाथ सर आले हांव मस्त म्हळ्यार कसले एक मन समना जाला आनी पुरो हांव तांगेला उलयले समज. आता CA एक स्पेसिफिक जावन एक एकाडेमिक क्वेश्चन निमगूच जाला री तुमगेल CA जर्नींतू तुम खंयचे एक जो टफ जो भारी कष्ट जावन आशिल्लो सब्जेक्ट आशिल्लो की तुमकां आशिल्लांतू कष्ट सब्जेक्ट म्हाका CA फायनलांतू दिसचे ऑडिट. आनी हांव एक नमना विचित्र मनुष्य हांव कसं केलेलं म्हळ्यार देवा वतना हांव एक पांय पडचें एक विशया पांय पडचें हें एक ऑडिट पेपर एक आशिल्लांतू कष्ट येवो म्हणून. ऑडिट पेपर आनी कष्ट कसो लाग ऑडिट पेपर कष्ट येयला री एक कसो लाभ म्हळ्यार तांतू सुलभ येयला री मेळचे 40 मार्क्साची जस्ट पास मेळचे आनी कष्ट येयला री 40 मेळचेची. सो तांतू 50-60 काडचे स्कोप आमकां ना. त्या पक्कन कष्ट येयले म्हूण जाल्यार स्टार्टिंगाचे FR आनी स्ट्रेटेजीक फायनान्शियल मॅनेजमेंट AFM एडवान्स्ड फायनान्शियल मॅनेजमेंट एग्जाम आसता ह्या दोन्ही आशिल्लांतू सुलभ येता आनी तांतू 50 वयरी 60 वयरी काडली म्हूण जाल्यार ते आमकां सगळे ग्रुप वयर घालता म्हणून हांव केन्नाय देवाक एक पांय पडलेला ऑडिट एक कष्ट येवो म्हणून. वेरी इंटरेस्टिंग टेक श्रीश कशें की हांव आतां असल एक व्यू हांव खंयचे एक स्टुडंट आलो कोण आयलो आयकनी हांव बट ऑफकोर्स एवरी स्टुडंट वील कसं म्हणजे तुमगेलो एक एग्री करता वेन दे से ऑडिट एक खंडपट एक बाद दिवचे एक सब्जेक्ट. आतां तुमगेल कसले एक स्पेसिफीक जावन एक CA फायनल एग्जाम्सा वेळार एक प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी जो आशिल्ली की म्हळ्यार एक कसले जो तुमगेले एक स्पेसिफीक जावन तुमी कशी करता आशिल्लो ड्यू टू वीच तुमकां एक आज एक पास जावचें जाल्ला तशें कसले आमगेले एक वीक्षक आवट एक शेअर कोरका म्हणून एक सांगून घेता हांव म्हगेले टायमींग म्हगेले शेड्यूल पुरा कशें आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका एक टायमान तूं म्हाका वाजूक जायनाशिल्लें म्हाका कसले वाजिल्लें नाका वचनाशिल्लें. त्या टायमाक कितें म्हळ्यार एक सकाळी तुला दनपार 3 घंटे जाय. सो हांव कसो करचें आशिल्लें म्हळ्यार हांव जनान न्हिदोचे 9 जनान केन्नाय न्हिदोचे रात्री उठाचे सकाळी हांव न्हिदोचे येची सकाळी आशिल्लें. हांव एक 9 घंट्याला न्हिदोचे आशिल्लें आनी उठाचे दनपार 3 घंट्याक म्हगेले आशिल्लां तुजी अनप्रोडक्टीव टायम कसो आसा त्या हांव त्या टायमार न्हिदून आसताशिल्लो. 3 घंटा उठाच्या रात्री कसले नमना डिस्ट्रॅक्शन आसतना रात्री आनमय न्हिदून आसताची तेन्ना शिकवण एक मस्त इम्पॉर्टन्स दिवता त्या म्हगेल पर्स्पेक्टीव आशिल्लें आनी त्या यूज करून त्या टायम टेबल यूज करून मुखार सरलो. एक आर्टिकलशिप म्हणटना इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फेस इन युअर CA जर्नी. एवरीबडी विल एग्री ऑन दॅट. एग्री करता. तुमकां आर्टिकलशिपान CA फायनल एग्जाम्स असो और इन जनरल तुमगेले एक प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट असो हाऊ डिड तुमगेले एक आर्टिकलशिप हेल्प यू इन ऑल दिस. हांव म्हगेलो आर्टिकलशिप CA M जगन्नाथ कामत सरा अंडर केलेला. विषय कसो म्हण हांव सरान गेलो टू सराल उठू मस्त देवस्थानाक निवत्त आशिल्लो. सरान म्हाका मस्त देवस्थानांनी घेवन चमकलेलो आसा. थंय वाटेर वतना केन्नाय सरान आशिल्लो पुरा नंबर प्लेटाचे पुरा कॅल्क्युलेशन करून विशय हांव लेक्चे सर अशी कसला करता म्हणून त्या मागीर हांव सरान काम करचें पळयतना आसतना सराल कॅल्क्युलेशनांनी पुरा म्हळ्यार टिप टॉप म्हळ्यार कसले कॅल्क्युलेट केलो पुरा संसार म्हणटा कॅल्क्युलेशनाक सर कॅल्क्युलेटर पळयनाशिल्लो तोंडादी करचें कॅल्क्युलेशन अशें तशें त्या पळोवन हांव म्हगेले तसले डिसिप्लीन पुरा हांव म्हगेल्या शिकवणीन तूं घालेलो आसा. तशीच गौतम पै सर आशिल्ले आमगेल्या ऑफिसांतू गौतम पै सराले एक प्लॅनर आसताशिल्ले पॉकेटा भितर तांतू तांणी 8 घंटा हाका हक्क मेळका 9 घंटा हें काम करका 10 घंटा हें काम करका त्यांचे हांव म्हगेल्या शिकवणीन तूं इनकल्केट केलेलो आसा. तशी कार्तिकेय शणे सर आशिल्ली
तांणी करचे एक्सेल आमचो शेड्यूल्स एक्सेल आमचो म्हाका आशिल्ल्यान तुची लायक केलेले म्हाका म्हळ्यार एक्सपोजर दिलें म्हळ्यार कार्तिकेय सरान आनी सौम्याक केन्नाय म्हाका म्हळ्यार कसलेंय टेन्शन आसतना हांव कोणेय म्हगेल मालगडा लागीं म्हगेल आनंद लागीं वचना आशिल्लो हांव सौम्याका लागीं उलोवचें आशिल्लें तीन म्हाका कसं सांगलां तेंच मुख्य आशिल्लें विषय 100% करेक्ट म्हळ्यार आय कॅन वाउच फॉर दॅट वय, म्हळ्यार तुवें- आ वय आर्टिकलशिप वय. एम जगन्नाथ कामत अँड कोण तू वय, केलेला वय, सो मस्त तुम्ही सांगेल विषयान तो रिलेट कोरेता वय. आतां मस्तण सी ए ಒಟ್ಟು ಬಿ ಕಾಮ್ करताची मस्तण आतां मस्त कॉलेज आसा कोड्यालांतू एक इंटग्रेटेड बॅच दिताची म्हळ्यार सी ए ಒಟ್ಟು तांकां बी कॉम एक कंप्लीट करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिताची तुम्ही कसले जो कोर्स सी ए सोड विंगड खंयचे कोर्स जो केलेलो आसवा बी कॉम जो विंगड खंयचे बॅचलर्स खंयचे जो कोर्स केलेलो आसवा हांव म्हगेल सगळे सी ए जर्नीन तूं बी कॉम सगळे कंप्लीट केलें ना हांव एक सेमिस्टर बरोवन पास जावन येयलो हांव म्हणजे कसं म्हळ्यार हांव आतां बी कॉम करना ते निमित्त म्हाका एडेड स्ट्रेस आशिल्लें स्ट्रेस म्हळ्यार टेन्शन आशिल्लें म्हगेला बॅकअप कसलें ना हांव कशें केलें ताजे निमित्त हांव म्हगेल्या शिक्षेची 5 वंटान केलें सो म्हाका ते एडेड स्ट्रेस एक एडेड मोटिवेशन आशिल्लें आनी ताजे निमित्त म्हगेला आज सी ए जालें म्हगेला अन्नानी म्हाका कसलें नमना स्ट्रेस आज ते दिनी तूं केदन जाता पास तेदन आमी ते एक्सेप्ट करताची कसला पास आनी पास जाय न्ही कसला त्या पर कसलें म्हणलें ना बी कॉम कर म्हणून म्हणलें ना एक एडवायस दिलेलो हांव चमकलो फर्स्ट सेमिस्टर बरयला म्हाका ते सम दिसांनी हांव भायर येयलो तुला एक व्हेरी एक युनिक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्ही सांगला म्हळ्यार इवन आय कॅन रिलेट विथ इट बिकॉज हांवय म्हगेला बी कॉम कर न्ही सो अ व्हेरी युनिक पॉइंट ऑफ व्यू बट येस आय कॅन रिलेट विथ इट हांव एक म्हळ्यार सी ए कोर्स एक चॅलेंज अशें घेतलें हांग सी ए येयल्यार हांव सी ए जावचेची कसं आसल्यार कितले अटेम्प्ट जाला तितले अटेम्प्ट हांव फुडें अटर फेल्युअर आशिल्लो फेल जाला फेल पास जावया मुखार सुनो म्हणून त्या मेंटॅलिटी घेवन येयलो सी ए जावचें म्हणून आशिल्लें म्हगेलें आलोचन स्टार्टींग तुलानाची सो गट्टी मन करून ह्या कोर्सांत पांय दवरलेलो तुमी बरें. ओके ह्या कोर्स तुमी आतां स्टार्ट केलेलो 2018 तू आतां ह्या जर्नीन तू एक ऑलमोस्ट 6 year जर्नीन तू तुमगेला तुमगेल बिगेस्ट चियर लिडर्स कोण आशिल्लेची म्हगेल बिगेस्ट चियर लिडर्स म्हगेल फ्रेंड्स आशिल्लीची फ्रेंड्स म्हणटा हांव एक 4-5 जाणां नांव सांगता म्हाका म्हळ्यार तांणी मस्त हेल्प केला तशें हांव तांगेलें नांव सांगचें अगत्य हांगा आसता एक विघ्नेश बाळिगा पुंजलकट्टे मागीर अश्विनी शणे मुडबिद्री आनी म्हगेल स्कुलाचे केलो इंजिनियरींग केलेले फ्रेंड्स आशिल्लीची कृष्णा राव म्हणून अनिरुद्ध अवधानी म्हणून प्रशांत नायक म्हणून आनी कैलाश चंद्र शणे म्हणून हांणी म्हगेलो एक सपोर्ट केलेलो म्हाका एक बॅकअप दिलेलो म्हळ्यार बी कॉम एक बॅकअप शेन आशिल्लें जाल्यार तांणी म्हाका केन्ना आशिल्ली फाटीबलाक म्हाका कसलें मनान तूं टेन्शन खरखर कसलें जाल्यार हांव तांगेला वचून वेंट करचें आशिल्लें उलोवन घेवचें आशिल्लें आनी तांणी म्हाका केन्नाय म्हाका कसो उरलो का त्या टायमार म्हगेल स्ट्रेस आसतना तांणी कसो उरलो का तांणी ते उलयलें आसा आनी हांव आज हांगा आसा तांगेले निमित्त सो हांव तांकां धन्यवाद करता विषय भाई म्हळ्यार आवय पळयला आनी तुमगे एक फ्रेंड सर्कल एक लायक आसतना एक सिमिलर मायंडसेट एक फ्रेंड सर्कल आसतना अशें आमी पुरा ओटू आमी एक ओवरकम कोरयता म्हणून असल पुरा ऑब्स्टेकल्स आमी ओटू ओवरकम कोरयत म्हणून एक विश्वास आसता आतां तुमगेला एक थोडे एक जनरल विषय तुमगेला आतां एक निमगूच जाल्यार ह्या पुरा स्टुडंट्सान फेस करच्याची तुमी फेस करनासका सोशल मिडिया जो विंगड खंयचे डिस्ट्रॅक्शन्स खंडापटे इट्स अ बर्निंग इशू म्हणत आमी एग्जामा वेळार तुमकां खंयचे एक डिस्ट्रॅक्शन्स बीन आशिल्वा असल्यार तुमी कशी त्या एक डिस्ट्रॅक्शन एक लिमिटार दवरून ओवरकम केला म्हाका सोशल मिडियान तो हांव मस्त बुड्डून आशिल्लो म्हगेले एक इंस्टाग्राम एक वॉट्सॅप केन्ना आशिल्लीची एग्जामा फूल दिवची आशिल्ले म्हाका ते डिलीट करूं जाय न्ही जाल्यार हांव ताजे युसेज उणी केलेले अगत आसतना मात्र कोणाले मेसेज येयल्या कसले नोट्स कोणे पेटयल्या चार्ट कसले पेटयल म्हणून जाल्यार पळयत आशिल्लो जाल्यार हांव डिलीट कंप्लीट कट ऑफ सोशल मिडिया तुला केन्नाय करनी जाल्यार म्हाका म्हळ्यार हांव सेल्फ डाउट्स म्हळ्यार एक येत आशिल्ले सेल्फ डाउट्स म्हळ्यार म्हगेल मनान तुजी एक टेन्शनचे जत की ना एक 2 नंबरार येता एक्चुअली एक कशें म्हळ्यार एक आमगेले मात करता त्या म्हळ्यार कोर्स कश्ट आसा तशी एक कोर्स आहे तरी पेपर वाजूका सब्जेक्ट समज वाजूका तशी एडेड टेन्शन आमगेले मात करता आनीक एक भायर वचून विंगडाल तुला ना म्हळ्यार तांगेला चमकला तांणी म्हणटाची तूं आतां तुगेले एक 2-3 अटेम्प्ट जाल्या आनी काही जाय न्ही तूं कसले विंगड करचें आलोचन आसवा तुगेले सोयरीक केदन पळोवचें स्टार्ट करचें तसले एडेड टेन्शन थंय तुला येता सो हांव टॅकल करूं कसं केलेलो म्हळ्यार म्हगेले मात ताणें क्रिएट केलें हांव केन्नाय एक सांगून हें करचें आशिल्लें कैद करचें आशिल्लें
एक पडी CA पास जावन तरी कोणे कितले अटेम्प्ट जाला म्हूण निमगे ना आनी भायर भायर तुला येवचे कसले सेल्फ डाउट मिगेल तो येवचे शिला एवॉर्ड कशें केलें म्हळ्यार हांव तांकां वचून दाट उलोवचा वचनाशिल्लो मालगडाक केन्नाय रेस्पेक्ट दिवका हांव कसं करचें म्हळ्यार त्या परस एवॉर्ड करचे खातीर घरांत बसून मिगेला प्रिपरेशन्स करचें आशिल्लें आतां तुमगेले नेक्स्ट सायकल नोव्हेंबर 25 मे 25 नोव्हेंबर 25 आनी मुखारसून CA फायनल बरयताला हांकां एस्पिरंट्सांक तुमगेले कसले जो टिप्स जो कसले एडवाइस कसले जो तसल कसले आसवा तुम्ही आता आर्टिकलशिप करतना तुम्ही त्या श्रद्धेन करका म्हणून सांगचे इथं म्हळ्यार इंटरव्यून तू निमगितना तांणी निमगुचे प्रॅक्टिकल विषय पुरा तू ऑडिट करतना तू कसं कसं पळयला त्या पुरा तांणी निमगिताची कोर्सान तू शिलेची कॉन्सेप्च्युअल नॉलेज पुरा तांणी निमगिताची म्हणजे स्टार्टिंग करता एंट्रन्स एग्जामांनी कसले असताना तांतनी पुरा निमगिता शिवाय इंटरव्यून तू निमगिनाची त्या पुरा विषय सो तुमकां तुम्ही त्या आर्टिकलशिप श्रद्धेन करका हांव केला आणि एग्जामाचे टिप्स म्हणटा प्रेझेंटेशन तुमगे लायक करका मिगेल काय लायक नाशिल्लें प्रेझेंटेशन हांव जना लागी मिगेले KVC अकॅडमी मिगेल सराल ऑफिसान तू आशिल्लो सौम्याका तिगे लागी पुरा निमगुनूच मिगेला प्रेझेंटेशन इम्प्रूव केलेला मिगेल अभिप्रायान तू हांव 2 टिप्स तुमकां दिता थँक्यू आतां CA क्लियर जाला आज तुमी चार्टर्ड अकाउंटंट जावन हांगा बैसून आसाची तुमगेले फ्युचर प्लॅन मुखारसून कसले जो एकाडेमिक कमिटमेंट्स जो कसले जो प्रोफेशनल गोल्स असल्यार शेअर करका म्हणून हांव विनंती करता म्हाका म्हळ्यार मिगेल मनान तूं म्हाका एक लायक एक हेज फंड मॅनेजर जावका म्हणून आसा आनी त्या जावका जाल्यार हांव खंय पांय दवरका हांव थंय पांय दवरया म्हणून लेखला तशी म्हाका प्रेझेंटली म्हाका एक एनालिस्ट जावका म्हणून आसा खंयची एक फंड मॅनेजमेंट कंपनी आसा म्हणून जाल्यार फंड मॅनेजर जाल्यार एनालिस्ट जावचे थंय तुलान सुरू करून एंडान तूं एक हेज फंड मॅनेजर जावया म्हणून मिगेल मनान तसो त्या मागीर ऑब्स्टिकल कशी आसा त्या परा पळोवन चेंजीस जावच्या पुरो जाल्यार प्रेझेंटली तूं म्हाका निमगीत म्हणून हांव तांकां सांगता तशीच श्रीश आमगेले एक सान इंटरव्यूवाच्या आमी एक अंतिम गट्टार येवन पाविल्लो आसा तशीच तुमके कसले जो आमगेले एक वीक्षक वर्गांक कसले जो एक फायनल मेसेज जो खंयचे एक स्पेसिफीक जावन एक व्यक्तीक धन्यवाद जो तुमगेले एक ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करू असल्यार तुमी कोरयता ऑडियन्स इन जनरलाक हांवें एक म्हणजे कसं म्हळ्यार खंयचे तुमगेले लागीं CA करतले चल्लो असो म्हणजे जाल्यार ताका मुखारसून कामाचें आलोचन करी हें करी त्या करी म्हणून सांगचे ಸ್ವಲ್ಪ उणी करयाची ता म्हळ्यार तांकां तांगेले प्रिपरेशन्स डिस्टर्ब जाता आनीक एक कसं म्हळ्यार आतां चेल्ली म्हणून जाल्यार CA शिकतली चेल्ली म्हणून जाल्यार तिगेले सोयरिके विशयांनी सांगचे ते मागीर तांकां एडेड प्रेशर येता आनी एडेड प्रेशरांनी मागीर तांकां शिकूं जायना तशी त्या सांगतना पुरा ಸ್ವಲ್ಪ जागृत करयाची तांणी म्हाका क्लीन मनार CA कोर्स कंप्लीट करता म्हणून हांव सांगता सर आणि मुखारसून मनस्पूर्वक धन्यवाद मिगेल CA सर M जगन्नाथ कामत सर आला आणि मिगेल फ्रेंड्स आला मिगेल फ्रेंड्सान कोण कोणान म्हाका वयर हाडला हांव तुमकां तांगेलें नांव सांगला तांगेले खातीर मस्त थँक्स तांणी म्हाका हेल्प केलेलो ह्या कोर्सान तूं म्हाका मुखार व्हेलेला भारी थँक्स तशीच विश्व कोंकणी इन्स्टिट्यूशनाक आनी CA नंदगोपाल शणे हे म्हाका मस्त थँकफूल जाला हे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिले खातीर हांगा उलोवचें आनी थँक्यू लास्टली सुमंत मिगेल इंटरव्यू काडला या वेलकम श्रेश तुमकां एक इंटरव्यू करचे म्हाका एक भाग्य मेळ्ळेलो आसा तशीच ह्या एपिसोडाच्या आमी एंडा पावल्यांची विश्व कोंकणी केंद्राचे CA साधक प्रोग्राम वीक्षण केलेल्या पुरा वीक्षकांक हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद करता तशी ह्या व्हिडिओ लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करूंक हांव विनंती करता थँक्यू